पुसपती अशोक गजपती राजू हांणी गोयच्या राज्यपाल पदाचो ताबो घेतलो। शेनवारा मुख्य न्यायाधीशान राज्यपालाक सोपूत दिलो। ह्या सोपूत विधी सुवाळ्यात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव धरून हेर मंत्री तशेंच आमदार हाजीर आशिल्ले। पुसपती अशोक गजपती राजू गोयचे 20वे राज्यपाल आसात। ह्या नादी ते आंध्र प्रदेशांत 7 फावट आमदार म्हूण वेंचून आयल्यात। तशेंच केंद्रीय मंत्री म्हणूनय ताणें काम केलां। गोंयांत येवन खोशी जाता। संविधानान म्हाका गोंयच्या लोकांची सेवा करपाची संद दिल्या। म्हजो अणभव आनीक वाडटलो। लोकां वांगडा काम करपाक म्हाका आवडटलें म्हूण पुसपती अशोक गजपती राजू हाणें गोंयचे राज्यपाल म्हूण सोपूत घेतल्या उपरांत सांगलें। नवे राज्यपाल पुसपती अशोक गजपती राजू हांकां आमी गोंयांत येवकार दिता। प्रशासनांतलो तांचो अणभव गोंयाक उपेगी पडटलो। तांच्या मार्गदर्शना खाला गोंय काम करपाक आमकां आवडटलें म्हूण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। गोंयांत आतां तिसरो जिल्लो जातलो। मंत्रिमंडळान शुक्रारा नव्या जिल्ह्याची प्रस्ताव मंजूर केलो। काणकोण, केप्यां, सांगे आनी धारबांदोडे ह्या 4 मालांच्यो नव्या जिल्ह्यांत आस्पाव आसतलो। नव्या जिल्ह्याचे मुख्यालय कुडचडें केप्यां आसतलें। गोंयांत सध्या उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय अशे 2 जिल्हे आसात। नव्या प्रस्तावा प्रमाण उत्तर गोंय जिल्ह्यांत तिसवाडी, पेडण्यां, बार्देस, दिवचल आनी सत्तरी हे 5 माल आसतले। दक्षिण गोंयांत मुरगांव, साश्ट आनी फोंड्या मालांचो आस्पाव आसतलो। तिसऱ्या जिल्ह्यांत दुर्गम अशे 4 माल आसतले। ह्या जिल्ह्या खातीर मुख्य सचिवाचे अध्यक्षते खाला समिती स्थापन करून अहवाल मागयला। तिसऱ्या जिल्ह्याचे स्थापनेचो निर्णय प्रशासकीय सोयी खातीर तशेंच लोकांक अदीक गतीन आनी प्रभावी सेवा दिवचे खातीर घेतला। चड करून दक्षिण गोंयच्या दुर्गम वाठारांतल्या लोकांक जिल्लो मुख्यालया मेरेन पावपाक खुबशा अडचणींक फुडो करचो पडटालो। ताका लागून केप्यां नवे जिल्लो मुख्यालय सुरू केलें जाल्यार लोकांक सरकारी कामां खातीर सहज सुविधा मेळटल्यो असो सरकाराचो दावो आसा। नव्या जिल्ह्यांत जिल्लो हॉस्पिटल, शिक्षणीक संस्था, खेळा संकुल आनी ग्रंथालय आसतले। अनधिकृत घरां नियमीत करपा खातीर महसूल खात्या कडेन वट्ट 9,984 अर्ज दाखल जाल्यात। सगळ्यांत चड 2,469 अर्ज बार्देस तालुक्यांतल्या आयल्यात जाल्यार सगळ्यांत कमी अर्ज काणकोण तालुक्यांतल्यान आयल्या। आमदार जे आरुलकरान विधानसभेत विचारिल्ल्या लेखी प्रश्नाक महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी दिल्ले जापेन ही बाब उक्ताडार आयला। 1972 वर्सा आदी बांदिल्ली आनी सर्वे आराखड्यार नोंद आशिल्ली घरां कायदेशीर जातली। तशेंच 1 ऑगस्ट सावन हे विशींची प्रक्रिया सुरू जातली म्हूण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगिल्लें। घरां नियमीत करपा खातीर आतां महसूल खात्या कडेन अर्ज लेगीत येवपाक सुरवात जाल्या। आतां मेरेन महसूल खात्या कडेन पुराय गोंयांतल्यान वट्ट 9,984 अर्ज आयल्यात। तातूंत सगळ्यांत चड अर्ज 2,469 बार्देस तालुक्यांतल्यान आयल्या जाल्यार सगळ्यांत कमी अर्ज 93 काणकोणांतल्यान आयल्या। आमदार जी आरुलकरान विधानसभेत विचारिल्ल्या लेखी प्रश्नाक महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान जाप दिली।
अंदू 27 ऑगस्टाक चवथ मनयतले। हे फाटभुंयेर गोमंतक मंदिर महासंघान संस्कृती मोगी लोकांचो अभिमान वाडोवपा खातीर आनी थळावी कला तिगोवन दवरपा खातीर सरकारान चवथीक राज्य महोत्सव म्हूण मान्यताय दिवची अशी मागणी केल्या। हे संबंधी ताणें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां निवेदन सादर केलें। हाच्या आदी विधानसभेच्या चालू अधिवेशनात चवथीक राज्य महोत्सव म्हूण मान्यताय दिवपाची मागणी करपी निवेदन आमदार दाजी साळकार हांकांय सादर केल्लें। हे निवेदन मंत्री सुभाष फळदेसाय हांकांय दिलां। महाराष्ट्र सरकारान जशें चवथीक राज्य महोत्सव जाहीर केला तसो निर्णय गोंयांतूय घेवचो आनी चवथीक राज्य महोत्सव म्हूण मान्यताय दिवची अशी मागणी निवेदनांत केल्या। गोंयांत जायत्या पिळग्या सावन घरगुती आनी भौशीक पावण्यार चवथ मनयतात। चवथी वरवीं भजन फुगडी दशावतार पारंपारीक आरास घुमट आरती कलाकार आदी जातात। नरेंद्र मोदी हे भारताचे दुसरे सगळ्यांत चड काळाचे प्रधानमंत्री थारले। ताणें आदली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीचो 4077 दिसांचो विक्रम मोडलो। प्रधानमंत्री मोदी हाणें आयज शेनवारा 26 तारखेक प्रधानमंत्री म्हणून 4079 दीस पुराय केले। प्रधानमंत्री म्हणून सेगीत सगळ्यांत चड काळाचो विक्रम पंडित जवाहरलाल नेहरू हांच्या नांवार आसा। 15 ऑगस्ट 1947 ते 27 मे 1964 मेरेन ताणें वट्ट 6126 दीस हे पद सांबाळ्ळें। प्रधानमंत्री मोदी नेहरूंच्या विक्रमा परस 2048 दीस फाटीं आसात। सेगीत 3 लोकसभा वेंचणुको 2014, 19, 24 जिखपाचे नदरेन प्रधानमंत्री मोदीन नेहरू हांची बरोबरी केल्या। 2029 वर्साची लोकसभा वेंचणूक जिखून ते प्रधानमंत्री जाले। निरंकाल गवळवाडो वाठारांत कितलींशींच वर्सां जालीं भाड्याच्या रुमान प्राथमीक भलायकी केंद्र सुरू आसा। मात ह्या केंद्रांत दिसान दीस दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा। पावसाच्या दिसांनी लोकांची गैरसोय जाता देखून बंद आशिल्ल्या सरकारी शाळेच्या इमारतीन हे स्थलांतरीत करचे अशी मागणी थळावे करीत आसा। निरंकाल गवळवाडो वाठारांत कितलींशींच वर्सां जालीं हे भाड्याच्या रुमान प्राथमीक भलायकी केंद्र सुरू आसा आनी ह्या केंद्राक गोंयचे सगळ्यांत बरें हॉस्पिटल म्हूण ह्याच वर्सा पुरस्कार फावो जाल्लो। सप्तकांतल्यान एकाच दिसा दोतोर भलायकी केंद्रांत दुयेंत्यांक तपासपा खातीर येता आनी हेर दिसांनी हेर कर्मचारी दुयेंत्यांचो उपचार करतात। शेनवारा फांतोडेर सुमार 4:15 वरांचेर बोरीमळ जंक्शना कुशीक आशिल्ल्या पोरण्या घराचेर अचकीत व्हडलें झाड कोसळ्ळें। सुदैवान ह्या घरांत कोणूच रावंक नाशिल्ल्यान जिवीत हानी टळ्ळी। मात घरांतल्या सामानाचें बरेंच लुकसाण जाल्ल्याचें घरधनी आल्विन फर्नांडीस सांगता। कुडचडे उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार दाखल जावन झाड कातरपाक सुरवात केली। शेनवारा गोंयभर कारगिल विजय दीस मनयलो। ह्या वेळार शहीद जाल्ल्या जवानांक फुलां घालून आर्गां ओंपली। 1999 ह्या वर्सा कारगिल झुजांत भारतान पाकिस्तानी सैन्याचेर जैत मेळयिल्ल्यान एक याद म्हूण दर वर्सा 26 जुलयाक कारगिल विजय दीस मनयतात। कला अकादमी परत एक फावट वादान घुस्पल्या। आयज सकाळी कला अकादमींतल्या वॉयलीन वर्गाचे फॉल्स सिलींग कोसळ्ळें आनी नव्यान नूतनीकरण केल्ल्या इमारतींतल्या कामाचो दर्जो परत एक फावट उक्ताडार आयलो।
अशें राजकीय वावुरपी सिसिल रॉड्रिगीज हांणी सांगलें। कोटी रुपयांचो खर्च करून नूतनीकरण केल्या उपरांत लेगीत इतल्या थोड्याच काळान इमारतीचे कांय भाग पसरप हें निकृश्ट कामाचे आनी नेमांचे उल्लंघनाचें एक उदाहरण। हाचे आदीं हांवें हे संबंदी भ्रष्टाचाराची शिटकावणी दिल्ली, जी आयचे घडणुकेन खरी थारल्या अशें ताणें पत्रकांत म्हणलां। कला राखण मांड आनी नव्यान नेमिल्ल्या टास्क फोर्सान कामाच्या दर्ज्या विशीं जायत्यो कागाळी केल्यो, पूण तांचे कडेन दुर्लक्ष जालें। कला अकादेमीच्या नूतनीकरणाचेर सुरवाती सावन 60 कोटी परस चड भ्रष्टाचाराचो आरोप आसा। सरकारान सतर्कता चवकशी करपाचो आदेश दिल्लो, पूण हे चवकशेचो अहवाल अजून जाहीर जावंक ना। हे घडणुकेची पुराय चवकशी करप सामकें गरजेचें आसा। जापसालदार अधिकाऱ्यांक आनी कंत्राटदारांक बेगोबेग जापसालदार दवरचे अशी आमी मागणी करतात, अशें सिसिल रॉड्रिगीजान सांगलें। उसगांव आनी पाळी पंचायत क्षेत्राक जोडपी पुलाक आयज 26 जुलयाक 62 वर्सां पुराय जाली। 1933 वर्सा इटालियन कंपनीन हो पूल बांदिल्लो, पूण गोंय मुक्ती झुजा वेळार पोर्तुगीजांनी हो पूल उडयल्लो। ते उपरांत गोंय सरकारान 26 जुलय 1963 वर्सा हो पूल परतून बांदिल्लो। आयज ह्या पुलाक 62 वर्सां पुराय जातात। इतिहासीक म्हत्व आशिल्ल्या ह्या पुलाची सद्याक सामकीच वायट लागल्या। तेन्ना सरकारान ह्या पुलाची दुरुस्ती करची म्हूण थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या। सुरवातीक खण मालाच्या येरादारी खातीरूय हो पूल बांदिल्लो, पूण उपरांत ह्या पुलाचो भौशीक येरादारी खातीरूय वापर जावपाक लागलो। लोकांक यो वच करपाकूय बरें पडलें। उसगांव भामय गांवाक जोडपी पुलावेल्यान मोल्या, कोडले, कुळ्या आनी दारबांदोड्या ह्या गांवांनी येरादारी सुरू आसली। खण मालाच्या येरादारीक लागून गाडयांच्यो लायनी लागताल्यो। लोकांक वरांची वरां रस्त्यार आडकून रावचें पडटालें, तशेंच येरादारीचो ताण वाडिल्ल्यानूय नव्या पुलाची गरज उप्राशिल्ली। ताका लागून ह्याच पुलाक समांतर असो नवो पूल बांदला। कोलवा वाठारांतल्या शेतांनी बेकायदेशीर निर्यांचें आयोजन केल्ल्या प्रकरणांत कोलवा पुलिशेन बाणावलीचो विनय फर्नांडीस आनी फातोर्डेच्या महेश चव्हाणा आड गुन्यांव नोंद केला। निर्योच्या आयोजनाक कायद्यान बंदी आसा। बेकायदेशीर निर्यांच्या आयोजनाचेर नदर दवरपा खातीर एक समिती स्थापन केल्ली। निर्यांचेर नदर दवरपा खातीर कोलवा समिती आसतना निर्यांचें आयोजन जालेंच कशें असो प्रस्न उपरासले बगर रावना। दक्षिण गोंयांत जावपी निर्यांचेर नदर दवरून फावो ती कारवाय करपा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान मामलेदार, पुलीस निरीक्षक, गोरक्षक तशेंच पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांचो आस्पाव आशिल्ल्या 7 दक्षता समित्यांची स्थापन केल्ली। ह्यो समित्यांक मडगांव, मायणा, फातोर्डा, कोलवा, कुंकळ्ळी, वेर्णा आनी मुरगांव वाठारांत जावपी बेकायदेशीर निर्यांचेर नदर दवरपाक सांगिल्ले। कोलवा वाठारांतूय अशे तरेची एक समिती आसा। निर्यांचें आयोजन करप्यांक हे गजालीची कल्पना आसा, तरी लेगीत कोलवा 24 जुलयाक निर्यांचें आयोजन जाता। पोगो विधेयका संदर्भात आमी कशीच तडजोड करचे नात, कित्याक आमी जी मागणी करता ती कायद्याक धरूनच आसा। उदरगत शिक्षण आनी हेर गजालींच्या बाबतींत आमी देशांतल्यान हेर राज्यांचे तुळेन फाटीं आसा। ताका लागून आमकां पोगो बिलाची गरज आशिल्ल्याचें आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान सांगलें। आयज ना फाल्यां पोगो बिल आमी हाडटलेच आनी ते दीस गोंयांत खोशयेचें वातावरण आसतलें, अशें मनोजाचें म्हणणें। आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकारान शुक्रारा मांडिल्ल्या पोगोच्या खाजगी थारावावेल्यान विधानसभेन बरोच बोवाळ जालो। सत्ताधाऱ्यांनी विरेश बोरकाराक हो थाराव मांडपाक दिलो ना। हे फाटभुंयेर आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान पत्रकार परिशद घेवन सत्ताधारी भाजप तशेंच मुख्यमंत्र्याचेर फोग काडलो। पोगो विधेयका संदर्भात आमी कशीच तडजोड करचे नात, कित्याक आमी जी मागणी करता ती कायद्याक धरूनच आसा। आयज ना फाल्यां आमी हें विधेयक हाडटलेच म्हूण मनोजान सांगलें। गोंय सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांचे हब जावपाक लागला। फाटल्या 5.5 वर्सांत गोंयच्या वेगवेगळ्या स्कुलांनी मेळून वट्ट 7 विद्यार्थींचो विनयभंग आनी तांचे वेल्या चळणुकी संदर्भांतले गुन्यांव पुलिशेन नोंद आसात। ह्या संदर्भात 2013 वर्सा वास्कोच्या एका स्कुलान विद्यार्थिनीचेर जाल्ल्या लैंगीक अत्याचार प्रकरणा उपरांत सरकारान कसली उपाय येवजण केल्या काय म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान विधानसभेन विचारिल्ल्या अतारांकीत प्रश्नाक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली। फाटल्या 5.5 वर्सांत 2 प्रकरणां सुटावी करपाक पुलिसांक अपेस, एका प्रकरणात पुरावे सापडूंक नाशिल्ल्यान दुबाविताची निर्दोश सुटका, हेर 2 प्रकरणांनी 2 दुबावितांक अटक केल्या, जाल्यार उरिल्ल्या 2 प्रकरणांची न्यायालयान सुनावणी सुरू आसा। स्कुलांनी अशा घडणुकांचो तपास करपा खातीर कर्मचाऱ्यांक नेमान प्रशिक्षण सत्रांचें आयोजन जाता। अशा प्रकरणांचेर आळो हाडपा खातीर जागृताय कार्यावळी घडोवन हाडटात। अशी वायट घडणूक घडटकीच विश्वासू मंचा कडेन कागाळ करपाक विद्यार्थ्यांक सक्षम केला।
1 ऑगस्ट सावन नुस्तेमारी हंगामाक सुरवात जातली। हाका लागून कुटबॉन्ड जेटीचेर सध्या नेटान तयारी सुरू आसा। अंदू नुस्तेमारी हंगाम बरो वचचो हे खातीर कामगारांच्या सुरक्षेच्या दृश्टीन सरकारान उपाय येवजण करची म्हूण ट्रॉलर तज्ञांनी मागणी केल्या। नुस्तेमारी हंगाम सुरू जावपाक कांय दिसूच उरिल्ल्यान सध्या कुटबॉन्ड जेटीचेर नेटान तयारी सुरू आसा। जेटी वयले कांय कामगार पावल्यात जाल्यार कांय कामगार भात कापणेच्या कामांत व्यस्त आसात। कुटबॉन्ड जेटीचेर सध्या बडकी सुणी बाबत रस्त्यांचो प्रश्न निर्माण जाला। फाटल्या वर्सा कॉलेराच्या दुयेंसाक लागून कांय कामगार दुयेंतूय पडिल्ले। फाल्यां नुस्तेमारी वेळार कसलीय वायट घडणूक घडच्या पयलीं कामगारांच्या सुरक्षेच्या दृश्टीन सरकारान उपाय येवजण करची अशी मागणी ट्रॉलर तज्ञांनी केल्या। उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान पावसाळ्या दिसांनी उत्तर गोंयच्या वाठारांतल्यो न्हंयो, तळी, घसघशे, मीन आनी चिऱ्या खणी आनी हेर उदका स्त्रोतांनी पिवपाक, न्हावपाक वा देंवपाक बंदी लागू करपी आदेश जारी केला। गोंयांत पावसाळ्या दिसांनी थळाव्या मनशांक आनी पर्यटकांक बुडून मरण येवपाच्यो अनेक घडणुको घडिल्ल्याच्या फाटभुंयेर हो आदेश जारी केला। उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान पावसाळ्यांत उत्तर गोंय वाठारांतलो खंयचोय रस्तो वा रस्त्याचो भाग, पायंड वा गल्लींतलो रस्तो वा ताचो भाग लेखी परवानगी घेतली बगर खंयची व्यक्ती, एजन्सी वा संघटनेक खणपाक बंदी लागू केल्या। पावसाळ्यांत खणिल्ल्या रस्त्यांचेर उदक सांठून उरता, रस्त्यावेली खडी वा चिखलाक लागून विसरून पडटात, तशेंच लायटीच्यो वायरी वयर आसल्यार शॉक लागपाच्यो घडणुको घडपाची शक्यताय आसा। अशा तरेन रस्त्यार चलून वचपी मनशाक, वाहनांक आनी सर्वसामान्य लोकांच्या जिवाक गंभीर धोको निर्माण जाता। दिवचलच्या वाठारी वाठारांत स्वताचे बायलेचो खून केल्ल्याच्या प्रकरणात मैनुद्दीन हवांगी ह्या आरोपीक न्यायालयान पुलीस रिमांड दिल्लो आसा। आरोपीक 10 दिसांचो पुलीस रिमांड मंजूर केला। मजगतीं मैनुद्दीन आनी ताची घरकान्न रबिया हांचे एकमेक वांगडा पटनाशिल्ले। दोगांय मदीं सध्या घटस्फोट घेवपाचे सोपस्कर चालू आशिल्ले अशी माहिती फुडें आयल्या। मजगतीं हल्लो करपा खातीर वापरिल्लें हत्यार पुलिशेन जप्त केलां। गोंयकारांक आनी बेळगांवा प्रवास करपी हेर सगळ्या प्रवाशांनी शारांत सुरक्षीत आनी सुटसुटीत प्रवास करचो असो भरवसो बेळगांवचे पुलीस आयुक्त भूषण गुलाबराव बोरसे हांणी दिलो। नागरी सुरक्षीताय वाडोवपा खातीर येरादारीचे बरे तरेन वेवस्थापन करपा खातीर आनी मादक पदार्थ आनी सायबर गुन्यांवांचेर खर कारवाय करपा खातीर एक रोड मॅप तयार केला। येरादारीची अंमलबजावणी आतां शास्त्रीय रितीन सुरू आसा अशें सांगून पुलिसांनी येरादारी हालचालींचो आनी रस्त्यांच्या वापराचो शारभर सर्वे करपा खातीर गोगटे इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आनी बंगळुरूंतल्या एजन्सी कडेन एक टायअप केला अशें ताणें सांगलें। गोंय आनी महाराष्ट्रांतल्या बेळगांव येवपी वाहनधारकांक हांगाचे ट्रॅफिक पुलीस टार्गेट करतात। ही गजाल तांच्या नजरेक हाडून दिले उपरांत ताणें म्हणलें की सध्या वाहन तपासणी उणी केल्या आनी उल्लंघन केल्यार ऑनलायन दंड जारी करतात। वसुली रेव्हेन्यू परस हांव बंदोबस्त आनी कायदो सुवेवस्था आनी सुरक्षीत आनी सुटसुटीत येरादारीक अदीक म्हत्व दिता। बेळगांव वन केंद्रा वरवीं नागरिकांक बेगीनूच दंड भरपाक मेळटलो अशें ताणें सांगलें। सायबर गुन्यांवकारांक लागून 2024 वर्सा नागरिकांचे 22,845.73 कोटी रुपया परस चड लुकसाण जाले, जे फाटल्या वर्साच्या तुळेंत सुमार 206% वाडला अशी माहिती सरकारान लोकसभेत दिली।
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या इंडियन सायबर क्रायम कोऑर्डिनेशन सेंटर म्हळ्यार ICC विभागा वरवीं चलयल्ल्या राष्ट्रीय सायबर गुन्यांव अहवाल वेबसायट आनी नागरीक आर्थीक सायबर फटवणूक नोंद आनी व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाण 2024 वर्सा देशभरांतल्या सायबर फटवणुकीक लागून नागरिकांक वट्ट 22,845.73 कोटी रुपया लुकसाण जाला अशें गृह राज्यमंत्री बंदी संजय कुमार हाणें एका लेखी प्रश्नांक जाप दितना सांगलें। सायबर गुन्यांवाक लागून 2023 वर्सा 7,465.18 कोटी रुपया लुकसाण जालें, जें अंदू 3 पटींनी चड वाडलां। अश्लील, असभ्य आनी कांय प्रकरणांत पॉर्नोग्राफी चित्रणाचें प्रक्षेपण केल्ल्यान उल्लू आनी ऑल्ट बालाजी सयत 25 OTT प्लॅटफॉर्माचेर बंदी घालपाचो आदेश केंद्रान दिला। उल्लू, ऑल्ट बालाजी, बिग शॉट्स ॲप, बूमॅक्स, नवरासा लाईट, गुलाब ॲप, कँगन ॲप, बुल ॲप, जलवा, शॉहिट, वाव एंटरटेनमेंट, लुक एंटरटेनमेंट, हिट प्राइम, फेनियो, शॉएक्स, सोल टॉकीज, अड्डा TV, हॉटएक्स, VIP, देसीफ्लिक्स, हलचल अशी मेळोन 25 OTT प्लॅटफॉर्म सरकारान बंदी घातला। कन्याकुमारी तामिळनाडूच्या कोलचलांतल्या सक्ती स्वरन या 17 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक बिरेस्तार आपल्या घरा दुबावीत रितीन मरण आयले। तो फाटले 3 म्हयने फळांच्या ज्युसाचेर आदारीत आहार घेतालो। ह्या आहाराक लागून ताका मरण आयलें आसूं येता असो दुबाव कुटुंबियाक आसा। ताच्या घराण्याच्या मतान सक्ती स्वरन पयलींच भलायकेन निरोगी आनी सक्रीय आशिल्लो, पूण युट्यूबाचेर एक व्हिडिओ पळोवन ताणें फकत फळांचो ज्यूस पिवपाचें थारायलें। हो निर्णय घेवचे पयलीं ताणें खंयच्याच वैजकी वा आहार तज्ञांचो सल्लो घेवंक नाशिल्ल्याची म्हायती कुटुंबान पुलिसांक आनी दोतोरांक दिली। तशेंच तो कांय वखदां घेतालो आनी व्यायाम करतालो अशेंय ताणें सांगलें। बिरेस्तारा सकाळीं अचकीत ताका स्वास घेवपाक त्रास जालो आनी तो बेशुद्ध पडलो। ताका हॉस्पिटलांत व्हेलो, पूण ताचे आदीं दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें। आयच्या डिजिटल युगांत सोशल मिडिया वरवीं प्रेरणा घेवन आहाराचे केल्ले प्रयोग भलायकेक गंभीर धोको निर्माण करूंक शकता। किशोर वयीन चले चलयां मदीं फिटनेस ही वाडत वचपी कल्पना आनी परफेक्ट बॉडीचो चेपणाक लागून अशे प्रकार घडपाक लागले। शेनवार हो राम भक्त मारुती रायाचो दीस। दिवचल तालुक्यांतल्या श्री हनुमान देवळांनी अंदूच्या श्रावण म्हयन्यांतलो पयलो शेनवार व्हडा भक्ती भावान मनयलो। हजारांनी भक्तांनी दर्शन घेवन मारुती रायाच्या चरणा कडेन सेवा अर्पण केली। श्रावणी शेनवार निमतान सकाळच्यान भक्तांची पावलां मारुती रायाच्या देवळा कडेन वळटाली। दिवचलच्या भायलीपेट आनी सुधा कॉलनी वाठारांतल्या हनुमान देवळांत सकाळच्यानूच भाविकांनी गर्दी केल्ली। भाविकांनी मारुती रायाचें दर्शन घेवन तेल आनी रुईची पानां ओंपली। कांय भक्तांनी देवळांत बसून मारुती चालिसा म्हटले। श्रावणी शेनवार निमतान तेल आनी रुईची पानां विकपी विक्रेत्यांचो धंदो मात तेजींत आयिल्लो। आवर लेडी ऑफ स्नोचो 443वो वर्सुकी उत्सव तामिळनाडूंतल्या दुतुकंडी हांगा विधीपूर्वक ध्वज उबारून सुरू जालो आनी उपरांत दनपार बेसिलिकान मदर मॅरीचो राज्याभिषेक जालो। 11 दिसांचो हो उत्सव 5 ऑगस्टाक देवाची भव्य कार मिरवणुकीन सोंपतलो।